सरकारी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स महाविद्यालय केपे वतीन नगरपालिकेच्या जोड पालवान सरकारी महाविद्यालयात मिशन बाय प्लास्टिक आयोजन करून 2000 प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो एकठांय करून केपे महाविद्यालय ते केपे मार्केट मेरेन रॅली काढली। अशा उपक्रमाक लागून जगात प्लास्टिक कमी जावपाक मजत जातली अशें आवाहन सुभाष फळदेसायान केले। गेले ते कित्येक वर्सां म्हाका दिसता की ह्या भुरग्यांचो जल्म जावचे पयलींसान हो कमिटमेंट आसा ह्या कॉलेजीचो की प्लास्टीक इरेडिकेट करपाक जाय। हो प्रोसेस गव्हर्मेंट कॉलेज केपें पयलींसान करता आनी लाखांनी कागदाच्यो पिशव्यो करताले आनी मार्केटान व्हरून दिताले आनी त्यो फ्री ऑफ कॉस्ट दिताले आनी हे भुरगे सगळे तयार करताले। हेतू एकच आसता की ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या मनान भितर प्लास्टिका विशयी द्वेष निर्माण जावपाक जाय, प्लास्टीक वापरपाक जायना हो कमिटमेंट तांणी स्वता करपाक जाय। हाचे खातीर हो इनिशिएटीव आयज आमचे भितर आसा प्रोफेसर भट्टाचार्य आनी प्रोफेसर कुलकर्णी आनी बाकीच्या प्रोफेसरांनी तांणी बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा आनी असले इनिशिएटिवाक वी आर ऑलवेज देर। आमी एक फावटी टाय अप केल्ले कुलकर्णी सरा कडेन वेन वी वर इन 2006 आय रिमेंबर about 18 years back we had tied up the Lions Club and we were resolving lot of issues related to environment. So environment destruction करपाच्या पासून वाचोवपाक जाय। हांव सदांच म्हणटा की वर्ल्ड इज नॉट ओनली मेंट फॉर ह्युमन बिंग्स, आमच्या मनशा खातीरच जग ना, हातून भितर आनी लाखांनी स्पिसीस आसा तांचे आमी केअर घेवपाक जाय। तांकां पोल्यूट करपाक जायना, तांकां कॉन्टिमिनेट करपाक जायना, तांकां एलिमिनेट करपाक जायना आनी आमी हांगा ह्या हेचेर जन्मान आयिल्ले आसा। ह्या मातृभुमीचेर जगता आसतना ही मातृभूमी परत एक फावटी सुजलम सुफलम करून आमकां वचपाक जाय। नवे कितें तरी ह्या आमी देणगी दिवपाक जाय। आमचो ह्या धर्तरेचो भार आमी कमी करपाक जाय, तो दूषित करपाक जायना हो हेतू घेवन आयज एक अवेरनेस रॅली हांगा काडटले। सादारण 20,000 बॉटली पेट बॉटल्स तांणी एकठांय केल्ले आसात आनी हाचे फुडें पेट बॉटल्स वापरपाक ना ही प्रतिज्ञाय तांणी घेतिल्ली आसा। म्हाका दिसता केपे कॉलेजीचो हो बरो इनिशिएटीव which will be replicated in other colleges also, and colleges and schools will come forward for making awareness of this kind.